नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तार. सुप्रिटेंडंट ऑफ प्रिझन म्हूण SP जबाबदारी सांबाळटलो. प्रिझनाचो पुराय कंट्रोल ताचे कडेन आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. जेलींतले गैरव्यवहाराचेर बेशिस्त गजालींचेर आळाबंद हाडटले. प्रिझनांत डेरी सुरू करपाचें आसा. तशेंच दोतोर मेडिकल फॅसिलिटी सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. प्रिझनाचे पुराय इन्स्पेक्शन केलें आणि काल 2-3 पेपरांनी जी न्यूज हाडलेली इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आतापर्यंत प्रिझन जे आशिल्लें तेजेर आमचो GCS ऑफिसर ते IG प्रिझन म्हणून हेड करतालो. सो दॅट आमी चेंज करून IG प्रिझन म्हणून हे फावटी SP वयतलो. सो दॅट इट इज एन होल कंट्रोल. ताजेर आमचो सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस आनी पुलीस डिपार्टमेंटाच्या सकयल वयतले. सो दॅट ऑटोमॅटिकली थंयसरल्यो ज्यो सगळ्यो इलिगॅलिटीज इरेग्युलरिटीज किंवा बाकीच्या बाबतींत सगळे जे इनमेट्सचे जितके सारे प्रॉब्लेम्स आसताले हे सगळे म्हणजे कोण पळो कोणाक आनी कितें रिलॅक्सेशन दिता हे ते सगळे स्ट्रीमलायन करपा खातीर जे SP DYSP PI ह्या लेवलाचे ऑफिसर्स आमचे थंय उरल्या कारणान आतां फक्त सेक्युरिटी पर्पज फक्त आमचो IRBs थंयसर आसताले जे तांकां हाडपाक व्हरपाक जाय तेन्नाच फक्त IRBचो PI लेवल आनी सेक्युरिटी हे दोनूच विशय ते हँडल करताले. बट नाव होल प्रिझन वील बी हँडल्ड बाय आवर SP लेवल आनी बिलो द रँक सगळे पुलिशेंतलो स्टाफ थंयसर उरतलो. पुराय प्रिझन हे आमी SP लेवल सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस हाज्या सकयल हाडटा जेणे करून प्रिझनान जायत्यो गजाली चेंजीस हाडपाचो आमचो विचार आसा. म्हणजे थंयसरली आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना तांचे सगळे इनमेट्सचे खाण्या पिण्या पासून थंयसर जी इंडस्ट्रीज आसा म्हणजे ती तांच्या खातीर ट्रेनिंग दिवपा खातीर आसतली त्या इंडस्ट्रीजान बदल हाडटाले. थंयसर आमकां इन शॉर्ट परत डेरी सुरू करपाक जाय तोय प्रकल्प पुराय करतले आनी थंयसर डॉक्टर्स मेडिकल फॅसिलिटीज इवन दो योगा सेशन्स हे जे सगळे सुरू करपाक जाय तेय बी प्रिझनान सुरू केले वयतले. एकलो मंत्री भ्रष्टाचारात आणि साल्वादोर दमून जमनीच्या वेव्हारांनी घुसपाला. ताका काडचो आणि तेवूय प्रकरण SITक दिवचे म्हूण काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा पुरावे असल्यार SIT कडेन वचचो, सगल्यांची चवकशी जातली. तो अननेसेसरी आमच्या मिनिस्टरांचेर जे आरोप करता पळय न्हू ताच्या पेक्षा तेणी आपली केस काडून SIT कडेन दिवची. एकाय आमचो मंत्री खंयच्याच ह्या कसल्याच भानगडीन ना. बेस्टे पेपरवाले बी नाका जाल्ल्यो न्यूज ज्यो छापून हाडटा पळय न्ही तेंच्यांनी व्हेरीफाय करचे. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मायनर मिनरलांचे धंद्याक शिस्त हाडपाची तयारी. पारंपारीक पद्दतीन रेवेचो व्यवसाय चालीक लावपाचे दिशेन पावलां उखलची म्हूण मुख्यमंत्र्याचे मायन्स खात्याक निर्देश. बेकायदेशीर पद्दतीन चिरे रेंव खडी असले मायनर मिनरल काडटल्यांचेर खंय कारवाय. मुख्यमंत्र्यान AG CS DGP सचिव जिल्लोधिकारी उपजिल्लोधिकारी मायन्स अधिकाऱ्यांची राती बसका घेतली. रेंव काडपाचो पारंपारीक वेवसाय सुरू जावपाची चिन्नां. कुडचड्यार बाणसाय रेंवकारांच्या फारपेटीचो प्रकार कांय दिसा आदी जाला. ह्या प्रकरणाचो तपास चालू असताना राज्यांतलो रेंव चिरे खडी असले मायनर मिनरलांचो वेवसाय कायद्याच्या फासक्यात बसोवपाचे दिशेन मुख्यमंत्र्याची दुसरी उंचेली रिव्ह्यू बसका. AG CS DGP सचिव जिल्लोधिकारी उपजिल्लोधिकारी ज्येष्ठ अधिकारी बसकेक आशिल्ले. पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाचे वेवसायाक बावटो CMOन बसकेत उपरांत ट्वीट केले. बेकायदेशीर चिरेखणी रेवेचे उत्खननाचेर खर कारवायेची अर्थ. मायनर मिनरल्सा विशीं प्रलंबीत अर्ज तडीक लावकूय मुख्यमंत्र्यान मायनिंग खात्याक सांगला. शेजारच्या राज्यांतल्यान जावपी रेंव वा बाकीचे मायनर मिनरल्सांचे येरादारी खातीर योग्य ऑनलायन ट्रान्झिट पास सिस्टम जाग्यार घालूंक सांगल्या. एंटी नार्कोटिक्स सेल आनी गोंय पुलिशेचे हेर इश्यूय बसकेत आयले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दायज वास्तूंचो इतिहास हो फुडाराक दिशा दिवपा पुरतो शिक्षणांत मर्यादीत दवरप योग्य. दायज वास्तूंची तोडफोड हो इतिहासाचो भाग. ताचेर वाद नाका. ताचो पोस्टमॉर्टम करप आपल्याक पटना. सत्तरीत भोंवडेर गेल्ले कडेन गोंयचो राज्यपाल उलयलो. तोवूय खंय ल्हानपणासावन संघाचो कार्यकर्तो. सरसंघचालकाचें तेंच मत. राज्यपाल आपूण जावन उलयला. राज्यपाल सध्या सगळ्या पंचायतींनी गांवांनी भोंवता. So as far as the history
intended to teach lessons, and that will give shape for the future of a country. Nothing more than conducting postmortem on the previous things, conducting postmortem on what are basis and further discussion. I am not believing in that. Instead of that, there may be some structural destruction and other things may be part of the history. But on that basis, I mean, even in the I am also from the Sangha family, from my childhood, and Sarsanga Chalak of RSS also declared that in search of such things is not the proper method. But we all, the unity of the people, we will try, and better not to try to divide them. So we can say this is the world structures and other things are concerned. That should be part of history and nothing more than that. राज्यपालांनी पहिल्यांदाच आपल्या विठ्ठल मंदिराला भेट देत आहेत तेव्हा आम्ही त्यांचं स्वागत करण्यासाठी उपस्थित आहोत. म्हाका दिसता पहिले राज्यपाल जे ऑफिशियली सत्तरीत तालुकान येता आनी म्हाका दिसना खंयचेच हाजे पयलीं राज्यपाल गोंय राज्यान आमकां अशें मेळिल्ले आसा ज्यांनी अशी संपूर्ण यात्रा गोंय राज्यान केल्ली आसा आनी प्रत्येक विलेजींनी वचून वचून दे विजिटेड मोर दॅन 200 विलेजीस. हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगटाचे खुनाचे केशीत सांगवान आणि सुखविंदराक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान आनीक 2 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. पुलीस 4 दीस मागताले. मजगती कर्लिसाचो पात्रांव न्यूनिसाच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. निकाल बुधवारा दनपारा. मजगती कर्लिसाच्या मार्गार एका घरात कुशिल्ली बॉडी मेळ्ळ्या. व्यक्ती मेळ्यार 51 दिसूच जाले. एडविन नुनीस जो कर्लिसाचो ओनर आशिल्लो त्याच्या एडवोकेटान अशें आर्ग्युमेंट घातलें की 1980च्यान तांचो कर्लीस जो रेस्टॉरंट आसा तो चालू आसा आनी आयज मेरेन खंयचीच अशी सिंगल इन्सिडंट ना जो तितून ड्रग पेडलिंग आसलो ना ड्रग ट्रॅफिकिंग आसलो त्या रेस्टॉरंटान घडला केन्ना ताचेर रेड पडिल्ली ना. सेकंड थिंग की फूल प्रिमायसीस आसा ती CCTV प्रिमायसिसान आसा फक्त लेडीज टॉयलेटान CCTV ना ज्या जाग्यार हो इन्सिडंट घडला तो. आनी एक तेंच्यांनी जी गजाल सांगल्या की जो इन्सिडंट घडला तो 22 तारीख घडला आनी 4 दिसां उपरांतूच तेंच्यांनी पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केला. तेंचो तो क्लायंट आहा ताका आनी तो म्हणटा की जर पुलिसांक जो ड्रग्स जो मेळ्ळा जो मेटामायन तेजी क्वॉन्टिटी सामकी कमी आसा जी बेलेबल ऑफेन्स आसता तो इतली कमी आसतना सुद्दां तांकां आयज मेरेन जेलीन घातले. आनी जेन्ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें तेन्ना आपूण म्हणून तेंचो क्लायंट आहा तो पुलीस स्टेशनाचेर वतालो तो खंय पळोवन वचूंक ना. आनी एक गजाल म्हटल्यार तेणें फाटले एक्यूज जे आहा ते सांगता की ड्रग्स हाडला तो भायल्या हातूंतल्यान हाडला. ज्या जाग्यार सोनाली फोगट आनी तिचे जे 2 जे फ्रेंड आशिल्ले ते जे रावताले त्या हॉटेलान सगळे हे ड्रग्स डिलींग जाला असो एक तेंच्यांनी पंचनामा वाचून दाखयला. त्या पंचनामानुसार तो सगळो जो ड्रग आहा तो 2 एक्युजांनी हाडलो त्या हॉटेलान ज्या जाग्यार ती रावताली त्या जाग्यार आनी मागीर तांच्यांनी तो ड्रग घेतलो. तर तेंच्यांनी मागीर कर्लिसान गेले तर थंय तेंच्यांनी पार्टी एन्जॉय केली. आनी एक तांचो मेन आर्ग्युमेंट आशिल्लो की ज्या जाग्यार सोनाली फोगट आनी तिचे जे 2 जाण फ्रेंड राविल्ले त्या जाग्यार त्या हॉटेलान एक्चुली सगळो इन्सिडंट घडला. पूण त्या हॉटेलाचेर कोण तरी एक पॉलिटिकल लिडर लोकल लिडर तो खूब इन्फ्लुएन्शियल आसा आनी ताचो फ्रेंडाचे ओनराचें तें हॉटेल म्हणून ह्या सगळें एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर कर्लिसाचे फाटसून लागलो असो एक तेंचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो. मागीर पीपीन आर्ग्युमेंट घातलो की आनी हो जो कितें इन्सिडंट घडला जावं कितें तो एक्टिविटीज घडटात तर सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी ताची आसता. आनी जर तांणी जर त्याच टायमार जर एक गोश्टी जर जावपाक दिवंक नाशिल्ले जाल्यार एक गजाल जी घडल्या जो इन्सिडंट जो घडला तो जावचो नासलो असो एक पीपीन आर्ग्युमेंट घातला. दोगांचें म्हणणें कोर्टान आयकून घेतला. फाल्यां दनपार मेरेन ऑर्डर रिजर्व दवरल्या जे म्हटल्यार बेल एप्लिकेशन एडविन नुनीस आनी दुसरें एक एप्लिकेशन जे अंजुना पुलिसांनी मूव केला ते म्हणल्यार जे 2 एक्यूज आशिल्ले गांवकर आनी मांद्रेकर म्हणून तेंच्यांनी ड्रग सप्लाय केला पेडलर तांचें नांव येता तांचेर तेंची एक पुलीस कस्टडी तेंच्यांनी मागल्या आनी एडविन नुनीसाची पुलीस कस्टडी जी मागल्या ताचेर सुद्दां फाल्यां ऑर्डर येवपाची आसा. प्रियंका खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. मडगांवचो काँग्रेस आमदार बीजेपीत चल्लो म्हूण बोवाळ. दिल्ली वचून आयलो काय विचारल्यार कामत कॅमेरार उलोवंक तयार ना. फोन केल्यार खंय मडगांवाच आसा मात बोर्डिंग पासाचो इन्फो कामतीच्या दाव्या कडेन जुळना.
पासा प्रमाण तो एअर एशियान सकाळी दिल्ली वचून एअर विस्तारान सांजे आयला. ताचे आदी मायकलूय दिल्ली वारी करून आयलो. 5 दिसांचो मोरया जालो आनी थोडो तेंप थंड आशिल्ले गोंयचे राजकारण परत खदूळ जावंक सुरू. दिगंबर कामत बीजेपीत चल्लो म्हूण बोवाळ. कामत दिल्ली वचून वेल्यांक मेळून आयलो म्हूण आयतारा वार्ता. दिगंबराचे बोर्डिंग पासूय दिल्ली प्रवासाचे पग माग दाखयतात. एअर एशियांतल्यान दाबोळे सावन दिगंबर कामतीन सकाळी 8:20 दिल्ली इंदिरा गांधी एअरपोर्टाची वाट धरली म्हूण कामतीचो पास सांगता. येताना तो एअर विस्ताराच्या UK 855 फ्लायटीन दिल्ली सावन 8:45 गोंयांत आयला. प्रुडंटान दिगंबर कामतीक विचारले तो कॅमेरार मेळना, मात आपूण मडगांवांत आसा म्हूण फोनार सांगता. सांग ते तू काल दिल्ली वचून येयला दिसता न्हू? ना रे बाबा, लोक कितें सांगता आनी कितें घालता. म्हाका ऑफिसान म्हाका काम धंदो ना रे, काम धंदो ना. दीस रात तातूंक आसता काय कितें रे? गांवांत एक वयल्लो ना ना. बरें, ओके ओके. काँग्रेसीचो दुसरो गडी मायकल लोबोय दिल्ली वचून आयलो. ताची जाप कामती परस मातशी सुपेरियर. तो वचूंक ना म्हणिना, तो खंय दिल्लीत राहुल गांधीचे रॅलीक गेल्लो. कामत आनी मायकल दोगांचेय काँग्रेसी कडेन वाजला. दोगूय मोरयाक रावतले काय कितें ते फुडल्या कांय दिसांत कळपाचे. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. जमनी बळकावपाचे केशींतलो मुखेल आरोपींतलो एक ब्रोकर राजकुमार मेथी परत पुलीस कस्टडीत. राती ताका आसगांवचे एके जमीन बळकावपाचे केशींत परत अटक केली. 26 ऑगस्टाक हेर दोग सूत्रधार रॉयसन आनी सँड्रिका बरोबर ताका दुसरे केशींत जामीन मेळिल्लो. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ताका नवे केशींत 3 दिसांची SID कस्टडी दिल्या. राजकुमार मैथी जमीन घोटाळ्यांतल्या मुखेल आरोपी त्रिकुटांतलो एकलो मुखेल सूत्रधार. रॉयसन रॉड्रिगीस, सँड्रिक फर्नांडीस आनी मैथी हे तिगूय मुखेल सूत्रधार. पुराबिलेख खात्यांतल्या स्टाफाक धरून पोर्तुगीज डॉक्युमेंटाची फ्रॉडा करून बार्देजात जमनी बळकायल्ल्यांच्यो तांच्या नांवार 95 वयर केशी. फॉरेनांत पळपाचे यत्नार आसतना तिगांकूय पुलिसांनी उखलिल्ले. तिगूय जामिनार सुटले. आता मैथी दुसऱ्या जमीन फ्रॉडात परत अडकला. पुलिसांनी राती ताका आसगांवच्या आनीक एका जमीन बळकावपाच्या केशीत उखल्लो. SITक ताची 3 दिसांची कस्टडी दिल्या. JMFC कोर्टा मुखार आज आयलो म्हापशा. तो म्हणल्यार लँड ग्रॅबिंग केस. आसगांव हांगासर एक प्रॉपर्टी फ्रॉडंटली तेंच्यांनी आपल्या नांवार केल्या. राजकुमार मैथी हेका ब्रोकर आशिल्लो, ताका काल SITन अरेस्ट केल्लो रातचो. ताका JMFC कोर्टा मुखार हाडलो तेन्ना कोर्टान ताका 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. आता पळया निकतीच आयिल्ली खबर. अवेडी पोटमी जे जंक्शन आसा, जे अवेडी पोटमी पंचायत एरिया पडटा, ती सकाळची 7:30 आज एक अपघाताक आत्ता एक भुरगो मरण पावलो. तेजें नांव ज्युअल मार्टीन, जो चांदोळचो 25 वर्साचो भुरगो. आपल्याच्या बायकार जेन्ना जंक्शनार थंय पावलो तेन्ना जी बस, स्कूल बस, जी एमटी भुरग्यांक हाडपाक सोडल्या सायडीन वयतालो, थंय अचानक ही घटना घडून हेतून तो भुरगो मरण पावलो आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. SGPDA मार्केटात बुरशेपणा म्हूण नुस्तेकाराच्या कागाळी उपरांत भलायकी केंद्र आनी SGPDAन पळोवणी केली. ज्यो ज्यो गजाली जाग्यार घालूंक जाय त्यो खंय SGPDAक सांगल्यात. SGPDA म्हणटा तात्पुरत्यो गजाली जाग्यार घालता. GSIDC मार्केट प्रकल्प तडीक लावंक सोदता. ते खातीर होलसेलरांक तात्पुरते शिफ्ट करपाचो इशू. होलसेल फिश ट्रेडर तेणी कंप्लेन केलेली रिगार्डिंग प्लॅटफॉर्म ऑफ होलसेल फिश मार्केट सगळ्या उदीक भरता म्हण. सो आयज आमी इन्स्पेक्शन जॉयंटली विथ PDN SPDN जॉयंटली आमी दवरलेलें. आनीक आमी चोयल्या उपरांत वी फावंड दॅट देर आर लॉट ऑफ पॉटफोल एंड वॉटर स्टॅग्नेटेड. एंड आमी ताका इंस्ट्रक्शन दिलां थिंगा पॉटफोल वेरेवर द पॉटफोल्स आर देर यू फील विथ मड एंड उदक कसवा फ्लो कर म्हण.
and also we found drain also blocked. आम्ही ताका सांगला ताका ड्रेन म्हण ते क्लीन करून फ्री फ्लो ती ताका वचपाक उदीक. Whatever this thing, like whatever dented portion, whatever suggestions they have given, we are means we'll take care of it. This is a temporary. We cannot go for a full because these JSIDC, they have made us a letter to hand over the entire area to complete the project at the earliest. So now regarding this portion and all, we have to ask this thing. We have to put it up for the authority meeting as to what we have to do. We have to hand over this area and shift it somewhere else. So that decision will be taken. We made a letter to health minister, and I'm happy that he has taken a prompt action. But the worst thing is this: our market starts at 3:30, 3 o'clock, 3:30, and by 8 o'clock we finish the business here. And anybody has to visit here. I think in that between 4 o'clock and 8 o'clock, if you come inside, you cannot enter inside the market. There is so much dirt and so much water inside. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे 177 पोस्ट पावणेत. पात्र उमेदवारांक मेळना म्हूण एक्टिव्हिस्ट शैलेंद्र वेलिंगकराचो आरोप. बँकेचो चेअरमॅनूय खंय अपात्र, तोच सगळी कर्मां करता. 2019 वास्को सहकारी बँकेत तो जिखलो, उपरांत गोवा स्टेटीचेर पावलो. 30 एप्रिल 2021 सहकार ट्रिब्युनलान वास्कोचे सहकार बँकेचो निकाल रद्द केलो. तेन्नाच खंय तो चेअरमॅन म्हूण अपात्र. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ही आमकां सगळ्यांक खबर आसतली. इट इज इन न्यूज फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स. आणि ह्या बँकेचो चेअरमॅन जो आसा उल्हास फळदेसाय, ही इज इल्लिगली ऑक्युपायींग द चेअर ऑफ चेअरमॅनशीप. तो निवडून जो आयलो तो सहकार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी वास्को, ज्याच्या बेसिसाचेर तो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्हाचो डायरेक्टर जालो आणि सबसिक्वेंटली चेअरमॅन जालो. 30 एप्रिल 2021 कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनल जे आसा, गोवा गव्हर्मेंटाचें कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनल, हाजें कोऑपरेटिव्ह अपील नंबर 5/2020 हाज्या अंतर्गत उल्हास फळदेसाय हाजी अपॉइंटमेंट इन सहकार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, जो ताका डायरेक्टर म्हणून अनअपोज केल्लो, वॉज सेट असाइड आणि वॉज क्वेस्ट. तो डायरेक्टर सहकार अर्बन कोऑपरेटिव्हाचो डायरेक्टर म्हणून ताका सायडीक केल्ल्यामुळे मागीर ऑटोमॅटिकली तो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्हाचो डायरेक्टर जावंक शकना. डायरेक्टर जावंक शकना म्हणटकूच चेअरमॅन म्हणून तो कसो वावुरता अजुनूय. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन रिक्रुटमेंट करपा खातीर 177 वेकन्सीज हांच्यांनी काडल्या. भुरग्यां कडल्यान एप्लिकेशनां घेतले, परत सेटिंगां करतले आणि जाका म्हणून अधिकार ना तो सेटिंगां करतलो चेअरमॅन म्हणून. आणि 59 इंटरनल प्रमोशन्स ताजी बोली लागली वतली. वी आर कन्फर्म्ड अबाउट दिस. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी जावची. रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हु इज डायरेक्टली इन कनायवन्स विथ उल्हास फळदेसाय हु इज अनलॉफुली द चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, हांची दोगांयची चौकशी जाता आसतना सध्या जो रजिस्ट्रार जो आसा ताका सस्पेंड करून ताजेर इन्क्वायरी बसोवची कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान गोंयच्या, जो सुभाष शिरोडकार आसा, एक स्वतंत्र कमिशन नेमचें, ताका सस्पेंड करचो आणि उल्हास फळदेसाय सुद्धा चेअरमॅन नाशिल्ल्यानी तो ज्या पद्दतीचो ताजो वावर जो आसता, ताजे इंटरफियरन्स जे आसा प्रत्येक प्रकरणान, आणि वी डाउट 177 ह्यो वेकन्सीज ज्यो आसा त्यो मेरिटोरियस गोंयकार स्टुडंटांक मेळच्यो ना. हे सेटिंगां करतले आणि विकताले नोकऱ्यो. हाजेर मुख्यमंत्री जो आसा प्रमोद सावंत हाणें लक्ष घालूंक जाय. हे जॉब स्कॅम जे आसात ते अनअर्थ आणि एक्सपोज केल्या शिवाय न्यायाची अपेक्षा करप म्हणजे आम्ही फक्त आता कोर्टाच्या पायऱ्यो धरवच्यो पडटल्यो आणि त्यो करच्यो पडल्यो इन द इंटरेस्ट ऑफ रायटफुल गोवन स्टुडंट्स, जाल्यार ताका आमची तयारी आसा. अस्नोड्या ट्रॅफिक जॅमाचो प्रस्न तडीक लागतलो. मंत्री आमदार निळकंठ हळर्णकार म्हणटा 4 लेन अस्नोडा थिये बायपासाक फंडिंग करपाचे उतर खंय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन दिला. अस्नोडा थिये बायपास जाय म्हूण थंयचो लोक कितली वर्सां जाली मागता. हळर्णकार म्हणटा भूंय संपादन जाला, फंड आयलो, काम सुरू. हांगा अस्नोडा पावले काय ट्रॅफिक जाम जावकूच जाय. दोनू वाटेन दुकानां, तातूंत ट्रॅफिकाचो यो वच. शिरगांवच्या जात्रेक तर वरांची वरां लोक थंय आडकून उरतात.
उपसरपंच सपना मापारी म्हणटात थिये अस्नोड्या बायपास जायच. बस व्यवस्थित आमकां वयरसून गाडयो ज्यो आसा त्यो ट्रान्सपोर्टाक खूब प्रॉब्लेम जाता. जेन्ना दोनी सायडीक शॉपां आसा आनी सकाळचो आनी सांजचो अशें जेन्ना आमी विजीट करतना सगळे आमकां शॉपकार आमचे गांवचे भाव सांगता की थंय ट्रान्सपोर्टाचे खूब प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून हो बायपासाचेर सरकारान आमचे दोतोर प्रमोद सावंत जे आमचे चीफ मिनिस्टर धडाडीचे आसा तेंच्यांनी हेचेर पूर्ण लक्ष घालून आनी आमचे मिनिस्टर अमनिल कळणकर यांच्यांनी हेचेर लक्ष घालून हो बायपास जो रस्तो आहा तो बेगींतल्या बेगीन आमकां पूर्ण करून दिवचो. अस्नोडेचो हो बायपास पयशांक अडकला. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन खंय तांकां 4 लेन अस्नोडा थिये बायपासाक फंडिंग करपाचें उतर दिलां. बायपासाचें भूंय संपादन जालां. फंड आयलो काय काम सुरू. बायपास आमी लँड एक्विजिशन केलां फ्रॉम शिरसय टू मुळगांव ऑलरेडी एक्वायर जाला आनी गेल्या एका नितीन गडकरीन जेन्ना कोलवारचो हायवे नंबर 66 हो जेन्ना इनॉग्रेशन केला तेन्नाय सांगलां की ह्या हायवेक आपूण पयशे सँक्शन करता जाल्यार तो बेगीन करता कित्याक बायपास हो आहा तो नॅशनल हायवेन पडटा आनी ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेच फंड जाय. सो नितीन गडकरीन सांगलां की तो आपूण करता म्हणून. अस्नोडेचो बायपास सध्या पयशांक अडकला. केंद्रीय हायवे मंत्रालया कडच्यान फंडिंग येता तेन्ना सूर्य उगवपाचो. तो मेरेन अस्नोडा थियेची बॉटल नॅक आसा तशीच. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. कुंभार जुवेचो फामाद वर्सुकी सांगोड मंगळार जालो. चवथीचे 7वें दिसा हो सांगोड जाता. वेगवेगळे देखावे आनी मुस्तायकी केल्ले कलाकार वांटेकार जातात. सांगोडाक गोंयभरच्यान गर्दी बरीच जाता. कुंभार जुवेचो सांगोड. खूब उमेद येता. हांव एवरी टायम हांगा आसता, एवरी सांगडाक हांव आसता. गेल्ल्या फावटी हांव स्टेजीर आसलो पण ह्या फावटी आमदार जालो म्हणून आनीक उमेद. पण आमी एवरी टायम हांव व्हड्यार आसतालो. खूब मजा येता. तेजी जी आवड आसा आनी जे ते व्हड्यार जे पळय कितें बसून आमी येता आनी जेन्ना करता तेन्ना खरोखरच एक खूब आनंदाची गोश्ट आनी तो एक वेगळेच भशेन एक फिलींग येता. आमी संपूर्ण एका रिटर्निंग वॉल बांदून आमी जाता तितले हांगा सारको क्लीन आनी चकचकीत हे पळयला तुमी. हो रोड काडला आमी सायडीच्यान आमी रिटर्निंग वॉल बांदल्या. कितले सुंदर कितले हजारांनी लोकांक रावंक मेळटा, पळोवपाक मेळटा आनी सारकें आमी हेज्यानी फुडें सगळें केअर घेतलें आनी बरें करतले. सांगड्याचें म्हणजे हो ही परंपरा जी चलोन येयल्ली आसा आनी प्रत्येक दिसाक आमचे भुरगे जे कलाकार जे आसा कुमारजुवेचे हे प्रत्येक दिसाक वेगवेगळे कितें करून दाखोवपाचे प्रयत्न चालू आसता आनी खरोखर तेंचें कौतुक करूंक जाय. कारण एवरी टायम कितें नाल्यार कितें ते नवें करून दाखयता, बरें करून दाखयता आनी खूब आनंद येता हेंकां सगळ्यांक पळोवन. आनी ही परंपरा बरी चालू दवरल्या आनी ह्यान फुडेंय बरें उरतलें. आनी आमी हांगा एक सारको गोंयभर अशी मॅसेज वयतली की असो सांगोड असो म्हाका तरी दिसना गोंयान अशें कितें असलें बरें फंक्शन जाता. आमचे गोंयकार भावांक तेंच्यांनी एवरी इयर हांगा येवचो, हे पळोवचें. जे चित्रां करता आमचे कलाकार, आमचे भुरगे, आमचे खरे कलाकाराची काणी कुमारजुवा तुमी आयकलां आसतलें. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.